रात्री म्हाका तुजे लागीं विचारूंक जाय, तुका जिविताचें कितें जाय तें. तूं आसाय थंय थान तूं आसोंक सोदताय थंय कसो पावतलो, आनी तुका जाय तें तुका कशें मेळोंक पावतलें. म्हाका जाय तुका एका मिनिटान म्हजें सांगात चिंतूंक. तुज्या जिवितान एक सोपन आसा, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या घराक, तुज्या काजाराक. तुका अपेक्षा आसा, तुका एक कल्पना आसा, एक मुद्दो, एक इकमोत, एक देखावो. म्हाका दिसता आमी सगळोच वेळ कोणाक पावोंक जाय, पावोंक 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 पावोंक. देवान आमकां रोचूंक ना ओगी रावोंक वो आसा तशींच आसोंक. आमचे भितर कितें पूण आसोंक जाय जें आदार दिता. आमच्या भितर देवाचो तो भाग सदांच खंय तरी वचोंक सोदता. तुमकां कितल्या जाणांक आतां पर्यंत हांवें जाल्यार की देव सदांच मुखार वेता. आमेन. सो तूं तुजें जिवीत पार केलां, गरज तुवें तें चलोवंक. आनी जर रिवर्सान आसा तर तुवें तुज्या जिवितांतले एक रिवर्स काडूंक जाय. तुज्या जिवितान रिवर्स गियर आसूंकूच फावना. कित्याक तुज्यान कोरी नेजो आनी जावन नेजो जो देवाक जाय तूं जालो जर तूं पाटी पयशी जाल्यार. मुन्यो 29:18 म्हणटा, जूय दिश्टा वना थंय पळजा हाता भायर वेता. जर तुका अपेक्षा ना तर, जो तूं मुखार कितेंच पळयना तर, तेन्ना तूं अपेक्षा नासलोलो जाता. आनी बायबल म्हणटा अपेक्षा ना तो काळीज दुखी जाता. सगळ्याकीन वायट परिस्थिती तुजी जावंक शकता ती. तुका दिसता हांव त्रासान पडला आनी तुका म्हणटा थाव नासलोलो फोंड. आनी तूं असोच अपेक्षा नासलोलो. तुका कल्पना ना, तुका इश्टमोत ना, तुका दृश्टी ना, तूं आतां कोत्ताय त्या परस आनी कितेंच चिंतिना आनी ताची तुका वाज येवन तूं दुखी जाला. आनी तूं म्हणटा वोय देवान म्हाका एक सोपन दिवचें आसलें, देवान म्हाका एक दृश्टी दिवची आसली. बरें तूं जाणाय कितें, तुका नशीब नाका, तुका पाती बोय जाय. सोपन काड, एक दृश्टी घे, दोळे तुजे बंद कर आनी हाचेकीन तुजे लागीं आसा ताचेकीन बरें पळय. तुजी बायबल वाच आनी मागीर म्हूण हीच म्हाका, ती आनी कोणाक न्हय तीच म्हाका. बायबल भावार्थांचे बरें झुजपाची खबर करता. आनी हांव तुमकां सांगता जे देव तुजे पासो दवरला ते पिकलेल्यो चेरी कश्यो रुखार्थान पडचो ना. तुवें निर्णय घेवंक जाय. जर तूं जियेतलो तें जिवीत जे जेजू आमकां दिवंक सोक मेलो, हांव तें घेतली. चलात तुमी झुजारी कशें दिसनान. कितलोसो लोक असोच ओगीच चलता, रावतात पळोवन कितें जातलें तें. आतां पावलू म्हणटा फिलिपकारांक 4:11-13 की तो शिकलोलो कसो दादोशी जावंक जाय. तो दादोशी तर ह्या दादोसपणाचें आनी कोणाक पावप हाचे मदें तुलना कशी. बरें, तातूंत आमचो गैर समजूत ना. खरीपणी पावमूल म्हटला तें बारीकसायेन वाचीत तर ताणें म्हटलां, म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदां दादोशी आसूंक हांव शिकलां. हांव कसलेय परिस्थितीन आसों. मुझे दुसऱ्या उतरांनी तो खंयसरूय आसल्यार निराशी जालो ना, पूण तो सदांच मुखार पळयतालो. आपूण खंय आसोंक शकता तो हाची मुनी तुमी सोजमल्यात. ते ह्या भाशेन शिकोंक कसो तूं आसाय थंय आनंद घेवंक. शिकोंक तो प्रवास करतना कसो दादोशी जावचो. आतां तूं जाणाय म्हजें एक व्हड सपन आनी दृश्टी आसली, पूण म्हाका दादोसपणाची सोजमणी मेळोंक ना. आनी आनंद घेवंक जंय तूं आसा ते वाटेर देखून हांवें म्हजी 7 वर्सां म्हज्या सपनान आनी दृश्टीन सारली जी देवान म्हज्या काळजान घातली ती म्हाका सतायताली. कारण हांव जायतें सजमोन आसली वस्तू ज्यो आयज प्रवचन करता, जशें ल्हान सुरवाते वशीं निराशी जावन जावंक आनी कशें सगळ्याकूच पाशयेन जाय आनी तोगोंक. आनी तूं जाणय कशें आमी खोशी जावंक जाय आमचे कडेन आसा त्या वस्तू विशीं आनी बेश्टोच उचामोल जावंक नाका ना त्या वस्तू विशीं. कोणे एक प्रवास केल्यार गिन्यानाचे मनीस ताची खबर आयकतले. देखून बायबल आमकां सांगता जाणट्याचें आयकोंक. हांव जाणटी आसा अशी न्हय, पूण कांय वर्साचो म्हाका अनुभव आसा आनी हांवें जायत्योच वस्तू पळयल्यात आनी हांव खूब काल जालो उतर परगोडटां. आनी हांव सोनो तुज्या जिवितान व्हड वस्तू करूं येता, खुशाल जावं येता त्या प्रवासाच्या दोरयेका पावलान.
आमकां देवान रोचूंक ना वाज हाडटात तशी जावंक. आमेन. आयज हांवें कितें नेटाचें केलें. म्हाका दिसता दोन सुमाराक आमी एक नेटाचें काम करूंक जाय. तुका दिसना? म्हणजे कितेंय तरी सारकेंच दुसरेंच काम. तूं म्हणशी तुवें कितें केलें? बरें, हांव सांगता. इतलें अजापाचें आसलें की सगळीं जेवणाच्या मेजार हांव कितें जेवता ताचें म्हजी चड खिटपीट. हांव चड जेवना देखून म्हाका बरें लागता तें जेवंक जाय आनी म्हाका बरें जेवण आवडटा. म्हणटच आमी एका बऱ्याशा रेस्टॉरंटान गेलीं हांगा आयज शहरान आनी ताचें नांव कितें आसलें? पोस्ट ओक ग्रिल. खरेंच तें आसलें. ताचें जेवण बरें आसलें. तर हांव थंय गेली आनी तूं जाणा जर तूं ते सुवातेर आदी वावोंक ना तुका कांयच खबर आसना. तूं सगळे प्रश्न विचारताय बरें कितें आनी बरें सॅलड कसलें आनी तो बरो आसलो. तर तो थंय 15 वर्सां जालीं नासलो म्हणटच तो म्हाका तें सगळें सांगतालो आनी हांव निश्टाचें विचारतालें. ताणें म्हटलें जाणूय कितें हांव तुका चकीत कोत्तलो. आतां हांव केदींच मिलियन वर्सांनी म्हणपी बरें तशेंच कर. पूण हांवें ताका पळोवन म्हटलें वय तूं तशें करिना तें बरें. म्हज्या मेजार आसलेली सगळीं ती इतली अजापली. हांव आजुनूय नकलो हांवें तशें कित्याक केलें. पूण म्हाका दिसता गरज आसली हांवें बुशेटांतले भायर सरोंक आनी कितें पळोवपाक दुसरें. आमेन. कित्याक म्हाका तें चड मारेकार जावपाचें. ताच्यान म्हज्या दिसाच्या जेवणाचो विद्वास करूं येतालो. आमेन. आमकां सदांच तें मेलोंक रोचोंक ना. कांयच ना तर कामाक दुसरेच वावटेन वच. कितें पूण कर. म्हजी धूव हालींच गेली आनी तिका जाय आसले आपले केस वेगळेच तरेन घातले उरलेले म्हणटच ताणें सांगलें तुका जाय तें कर. पूण तें आनी करपाक ना. ओ बाबा. वय बरें मुखार वचोन. पूण तुका एक दृश्टी येतोस तुका एक सपन पडटोस तुवें तें तुज्या मुखार दवरूंकूच जाय. तुवें तें तुज्या मुखार दवरूंक जाय. कित्याक दवरिनाय तर जिवे तें चिवतेलें. तुमी कितलीं जाणां जानत की तुजें सपन सांगोंक चड सोंपें म्हूण तुज्यो दिश्ट्यो तुजी अपेक्षा तूं जानय कितें पूण आनी चिंत. वय चिंतूंक आनीक जायत्योच वस्तू आसात. पूण म्हाका जाय आमी एक ग्रंथ वाचूंक जाची आमकां संवय जावन गेल्या पूण तो परत वाचूंक आनीक उमेद येता. हबक्कूक 2:1-3. त्यो आमकां दृश्टी दिता ती आमच्या मुखार दवरूंक हाचे वयर उलयता. हांव जाणो हे पोरी देवा लागीं उलोवंक हांव चुकता आसतलीं. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या जाग्यार उबो रावतलो आनी राखणे गुपुरांत पावरो कुत्तलो. तो म्हाका कितें म्हणटलो आनी म्हजे तक्रारीक कसलो जबाब दितलो तें पळोवंक रावता तर हबक्कूक नेटान तारकार कोत्तलो म्हणून कितलेंच जायना. कितेंच जायना. म्हाका वाज आयली. म्हाका हाची उपगोवन आयली. केन्ना कितें पूण बरें म्हजें सवय जातलें ह्या सुमारान कोण पूण हे परी म्हणलां. चलात. देवा म्हाका कांय बरी खबर जाय. आमेन. बरे खबरेक हांव सगळो वेग मागणें कोत्तां. म्हाका थोडी बरी खबर जाय. म्हाका बरें लागता कोणें म्हाका ईमेल धाडची अशें म्हणून म्हजे लागीं बरी खबर आसा. वो म्हाका एक फोन कॉल येता म्हजे लागीं बरी खबर आसा. म्हाका वायट खबर बरी लागना. आनी देवान प्रतिपाल दिलो आनी म्हटलें आतां हे पळय तुजी दृश्टी बरोय आनी ती स्पश्ट फातरांनी कांतोय की सो पासार जातात ती वाचूंक शकतलो वेगी आनी सोंपेपणी. तो ते वाटेन वेताना. कित्याक ती दृश्टी एका नेमलेले वेलाक आनी ती शेवट पासून आसतली. ती फटोवची ना वो निराशी करची ना. ती गोडयेक वेळ लायत राव तिका कित्याक ती जेरूल येतली. ती नेमलेली दिसा वेला फाटल्यान आसची ना. ये की कोणाकूय बरी खबर जातली. आमेन. तुजो न्हय तें इतलें सोंपें जावं येता. तुका एक दृश्टी येता वचोन उणें करपाक. तुका एक दृश्टी येता तुजें घर निटायेर हाडूंक. तुका दृश्टी येता रिणांतलो मेकलो जावंक. तुका दृश्टी येता संवसार भोंवतणी मिस्ट्री करूंक.
तुका मागण्याचे जोम्याक गावपाक जाय, तुका काजार बरें चाललें जाय, तुका काजार चोवपाक जाय, म्हणजे ते कितेंय जावं येता. आमी जेरुले कसले पुलपित्र रावतल्या मिनिस्ट्रीक सोर करिनात. देवाक जाय तूं सोपनें ओंक, ताका जाय तुवें एकमोट काडूंक, आनी ताका नाका तुज्या जिवितांत तुजी सपनां आनी दृश्ट्यो चोरूंक, आनी ताका नाका तुजी सपनां आनी दृश्ट्यो भिरांतीन चोरलेल्यो. भिरांत जावन आसा मुकी देंवचाराची उर्बा. म्हाका दिसता भिरांत जावन आसा मूल सगल्यांचो. म्हाका दिसता तें मूल म्हूण गोरवाचें जें सगळ्याच पातकांनी मिसोल आसा. भिरांत 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 भिरांत. कितले पावटी जेन्ना कितें सारकें जायना आमी म्हणटा देवा हांगा कितें वायट आसा, परत आयकता भिरांत भिरांत भिरांत. ते ल्हान चेडू जाणें आयज राती गोवायकी दिली. म्हाका खात्री आसा ती फकत म्हूण उर्बा भिरांतीची ताचेर आक्रमण करूंक, फकत आक्रमण करूंक. आनी तूं जाणय जेन्ना आमचेर आक्रमण करतात तेन्ना आमी ताचे विरुद्ध झुजोंक जाय. ताचे लागीं कितें पूण आसोंक जाय असले आक्रमण विरुद्ध झुजोंक. आनी फकत खाटींतलें उठोन आनी म्हणून आयज म्हाका कितें बरें जावपाचें आसा तें देंवचाराक पाटी उडयता. आनी तूं आयकोंक जाणय हाचे वयरा खूब उलयता, पूण देव म्हाका ताचे विशीं एकसुरे सोदचो ना. म्हणटोच आयज रात्री हांवें त्या विशीं हांगा परत उलोवंक जाय. चड म्हत्वाचें तुवें तुजें तोंड उकडून देवाचें उतर व्हडल्यान उच्चारूंक. म्हणपांत शक्ती आसा आनी तेच परी बरोवपांत शक्ती आसा. ताणें म्हटली दृश्टी बरोय आनी स्पश्ट फातरांनी कांतोय सगळीं जीं पासार जातात तांकां वाचूंक सोंपेपणी आनी वेगी. तो कितें म्हणटालो, तुजे मुखार दृश्टी दवर. हांवें 32 वर्सांक जर्नल्स दवरल्यात. ते हांवें एका व्हडल्या प्लास्टीक टबान घातल्यात. आनी हांव अजापता थोडे म्हजे आदले जर्नल्साचे नदर मानून थोड्यो भोव वस्तू जाचेर वय हांव देवा लागीं उलयतालें आनी पळोवंक देवान म्हाका त्या दर एका वस्तूंतलें कशें निवारलें तें. जायते पावटी हांवें चिंतूंक ना म्हजे कडेन जायत म्हूण. आनी चड बरें जाता ताची पुरी खबर आसल्यार देवान तुका कशें निवारलें तें. आनी केन्नाय म्हाका बरें दिसता भायर काडून आदले जर्नल्स आनी म्हाका थोडें बरोवप मेळ्ळें जेन्ना हांव कॅन्सस शहरांत एक राती जमातीक गेली आनी ताचेर रेडिओचेर आसली. फकत लोक तूं जाणय म्हणजे हांव देवाचेर पातून आसली ल्हान वस्तूंक आनी म्हणजे हांव जाणय देवाचेर पातून आसली ल्हान ल्हान वस्तूक आनी देंगी आनी तूं जाणय तसल्यो वस्तू. आनी अशें दिसता त्यो कितलो विस्वाशी. तर गरज तुवें तुजें जोयत बरोवन दवरूंक, गरज तुवें एक उगडासाचो पुस्तक दवरूंक. सगळ्यो व्हडल्यो वस्तू देव तुजे कासत कोत्ता त्यो कारण तुज्यान त्यो झुजाचे हत्यारां म्हूण यूजार करूं येता. बरें दिसता पाटी वचोन उगडास करूंक त्या वस्तूचो ज्यो देवान तुजे पासत केल्यात. पूण व्हडल्यान म्हणून उतरां जीं रचतात देवान म्हटलां ही एक पयली वस्त जी बायबलींत बरयलेली आसा आनी देव म्हणटा उजवाड आसूं दी आनी उजवाड जालो. आनी देवान म्हटलें देव म्हणटा आनी देव म्हणटा आनी देव म्हणटा. आनी लुकान 4 देंवचारान जेजूंक म्हटलें आनी जेजून देंवचाराक म्हटलें आनी उटपोट्यान सर्पेंटीन एवेक म्हटलें. हांव सांगूंक सोदता की देंवचार आपलें तोंड चलयता, तुवें तुजें चलयल्यार बरें आनी तें सारक्या दर्शनान चलय. आनी थोडे म्हयने पाटी हांवें सैतानाच्या बुद्धी वयर एक सिरीज केली. म्हाका अशें दिसलें परत आमकां उगडास करूंक जाय की देंवचार ह्या संवसारांत आसा आनी जिवो आसा. ताचे वयर आमकां अधिकार आसा. आमी जैतांक झुजोना, आमी जैता विरोध झुजता, पूण आमी आमच्या स्थान दवरूंक जाय. ताचे विरुद्ध आमी उलोवंक जाय. आजच्या मुखार आमी उबी रावंक जाय. आमी त्यो उर्बा पयस करूंक जाय ज्यो दोजबीत करतात आमचें मन मोदूंक आनी निराशी करूंक आनी ओदृश्ट आनी दबाव घालूंक आनी आमकां सांगूंक कांयच बरें जावचें ना म्हूण. आमी झुजोंक जाय. 2 तिमोथाक 1:5-7 आमी पळयता की तिमोथाक भिरांत आसली आनी बऱ्या कारणाक लागून. तो पावलूचो वांगडी आसलो आनी दर सुवातेर पावलो गेलो ताका धुमालो मेवतालो आनी कैद करून मार घालतालो. आनी कोण भिवपाचो न्हय तो तुजो बरो यूज जाल्लो जाल्यार. आमेन. म्हाका खात्री आसा की तिमोथ एक दोन प्रवाचनकार आसलो, पळयतालो पावलू सगळें कितें जाल्लें तें आनी चिंतलें ओ देवान खरेंच म्हाज्यान हें करूंक येता, म्हज्या दिसना म्हज्यान करूं येता म्हूण.
आनी पावलून ताका मोगान नाकारलो आनी ताणें म्हटलें म्हाका उगडास आसा जो भावार्थ तुज्या मायक आसलो आनी तुज्या शामायक आसलो आनी तोच भावार्थ तुजे थंय आसा. आतां तो भावार्थ तूं जिवो कोर, ते देणे तुजे भितर जागोय, त्या इंगल्याक पेटोय, त्यो उज्याचो ज्योती ज्यो पालोयतात. कित्याक देवान तुका भिरांतीची उर्बा दिवंक ना, पूण शक्ती आनी मोग आनी थीर मोन. आमेन. आनी म्हाका दिसता आयज रात्री ह्या बिल्डिंगान कोण पूण आसा जाणें तें आळशीपण सोडूंक जाय, जे ताका वेरो घालून आसा आनी परत तुवें नवें जावन येवंक म्हणूंक जाय हांव म्हजी सपनां पुरी जायशी कोत्तलो. देव एक देव विस्वासपणाचो. तो म्हज्या दुस्मानाक हारोयतलो. तो म्हजो राखणदार. देव म्हजो राखणदार. आमेन. तुजें आळशीपण वो तुजे इदादीक तुजें सपन चोरूंक दिनाका. वाचूया 1 सॅम्युएल चॅप्टर 3 पयले 2 वर्स. त्या दिसांनी भुरगो सॅम्युएल इलेचे नोदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा कोत्तालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा लागीं उलयलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनां चडशीं नासलीं. लोकांक दर्शनां मेलो नासलीं. आनी त्या काळार इलाय जो प्रवादी आसलो. एक दीस इलाय आपले सदांच सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमेलेले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. आतां तातूंत कांय वायट ना, कित्याक ताच्यान आड पडोन येजो. बरें, पूण वेळ स्त्री म्हणटा देवाची पोंटी आजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेटी आसली ते सर्वेस्पराचे पवित्र स्थान सॅम्युएल न्हिदलोलो आसलो. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी दिवे तोरी जळटाले, आजून वस्तू करपाच्यो आसल्यो. पूण तो आदींच न्हिदूंक गेल्लो. तो थकलोलो. तो कासाद जाल्लो. ताची शीम सांडलेली. त्या काळार चडशीं दर्शनां जायनासलीं कित्याक प्रवादी लोकां मदें उमेद दवरिनासले. हांव आयज रात्री हांगा आयल्या तुमकां उत्तेजन दिवंक. आमेन. हांव देवाच्या आवाजाचे आत्यार कशें जावन आयल्या तुमकां वस्तूचो उगडास करूंक जो तुमी जाणत आनी तुमकां सांगोंक तुमी कितली बरी, कितली आपुरबायची ती आनी तुजे भितर कितले सयोग भरल्यात आनी कोण्यो करूंक येवजण्यो. आनी तुका जाय तर तुज्या निराशी जावं येता आनी नाका तर जावपाक गरज ना. तो जाका पुतान सुटका दिल्या तो खरेंच मेकलो आसा. तर तूं आनीक फुडें वाचल्यार 1 सॅम्युएल वर्स 10. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सॅम्युएल सॅम्युएल. सॅम्युएलान जबाब दिलो, उलय सर्वेस्पराचो जो सेवक आयकता. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, पळय इस्रायलांत हांव अशें करूंक वेता की आयकोतेल्यांचे कान सोनसोनतेले. ओरोम ते शेवट पर्यान इलाय आड जे हांवें म्हणलां ते शार्ती पावयतले. आपले पूत देवाक ओकमायतात म्हणो जाणूय ताणें तांकां निटायेर आडूंक नान. आपले पूत देवाक ओकमायतात म्हूण जाणूय ताणें तांकां निटायेर आडूंक नान. तर तूं पळयताय तो कितलो ओगी आनी आलशी आपले उर्बेन जालो. तो ज्या मुद्द्या विशीं ताणें पावलां मारूंक जाय आसली ताणें करूंक ना. ताचे खूद पूत त्यो मंदिरांत रानदारांचेर दवरताले आनी इलाय तांकां निटायेर आदिनासलो. तो फकत न्हिदोन गेलो, आड पडलो. तुवें चतूर गरज. वय म्हाका लोकांक निटायेर हाडूंक वाज येता. जेन्ना तुजे खाला 900 कामदार आसतात तूं सगळो वेल कित्याचो पूण फुडो कोत्ता. म्हाका लोकां निराशी कोतो जावं उपगोवता. म्हाका लोकांची उपगोवन येता. तांणी सोच सांगिना जातोच म्हाका लोकांची उपगोवन येता ती एक सांगतात आनी दुसरेच कोत्तात देखून. पूण हांव कोणाकूच पाशियन्स ना ते मेरेन वचोंक हांव कबूल ना आनी हांव वायट चिंतिना कित्याक संवसारांत जायतेंच बरें आसा वायटा परस. प्रश्न तो हो आमी फकत चडशीं वायटाचेंच आयकता. एक बऱ्या खबरांचें चॅनल आसूंक जाय आसलें. म्हणजे तें बरें जावपाचें न्हय. तुका सजमनी मेलोन की सगळ्यांनूच सोयतन म्हूण देव ह्या संवसारीक कोन्याचो आनी सगळें जें ह्या वेळार चलता तें तोच बीत कोता सगळ्यांक खाला ओडूंक आनी फकत तुजें जिवीत जेवण उडोवंक. कसलो फायदो. कोणाकूच पातयोंक जायना.
तसली चिंतना तुवें पाटली घातल्यार बरी, कारण आनी कोणाक सोडून तुमीच त्रासान पडो सारकी आसात आनी देव चडूच निराशी जातलो. हांव तुमकां सांगता, हांव जाणो देवाक ताचे चुचरे करूंक कोंक नाका, पूण हांव ताचे चुचरे कोत्ता. म्हणजे हांव सगलो वेळ ताचे लागीं माफी मागता, सगळ्याच मूर्खपणा लागून, जे परी ओ देवा हांव माफी मागता. देवा हांव दुखी की तुवें सोंसचें पडलें म्हूण. जेन्ना तो इतलो बरो आनी ताणें आमकां इतलें बरें केलां आनी कितलेंच चिंतूंक जायना तसले सुयोग आसात. ओ देवा, आनी आयज संवसारांत चलतात त्यो वस्तू. बरें, देवान सॅम्युएलाक आपयलो इलायची सुवात घेवंक, कित्याक देवाक जाय आसलो एक मनीस नीज भावार्थाचो. तूं म्हजें आयकतात? देवाक जाय आसलो एक मनीस नीज भावार्थाचो. आतां तूं जाणाय, आमी जाणत, लोक जाणटो जाता ती सदांच तो नेपिकेचे जबाबदारी सोंपयता आनी तें बरें, तें ताचें हेद्देरपण सोडून. पूण तूं एक जाणय, हांव म्हजी जबाबदारी कोणाचेरच सोंपयना. म्हजे भितर एक किनभर जीं आसोसोर. आमेन. हांव दुसऱ्या लोकांक तयार कोत्तेली आनी तूं हें जाणय, तुवें ताचें झूज मानूंक जाय, जे परी बरें हांव जाणटी जायता. म्हणजे तूं पळय, हांव जाणो तुका 20 वर्सां तुका हें मेलो ना, पूण जर तूं 50 वो 60 वो 7 आनी 5, आतां हांव चिंता 3 वर्सांनी हांव 70 जातलीं. हांवें तशें चिंतूंक जायना, जे परी बरें जेव, बरें न्हेस, बरी राव, शक्ती राव, व्यायाम कर, देवाक आर्गां. सॅम्युएल भितर इलाय जाणटो जाल्लो, तो थकलो, तो आड पडलोलो, जेन्ना तो भायर आसोंक जाय आसलो. तूं जाणय डेव्हिड कसो त्रासान पडलो? त्या वर्सा ज्या काळार राजा झुजोंक वेताले, डेव्हिड घरा रावतालो आनी ते रात्री ताणें पाट सारथान बातसेब देखले. जर तो आसलो थंय आसोंक जाय आसलो, भायर एका राजा परी झुजोंक गेलो आसलो, तो पडला त्या त्रासान पडो नासलो. चलात. आयज म्हाका इगोर्जे वचोंकचें दिसलें ना. बरें, तूं जाणय कितें, तुवें गरज तूं पुरायेन थंय आसोंक. तूं गेल्यार तूं कोणाक उपकार करता म्हूण सजमो नाका. देवान म्हाका सांगलें, कित्याक तूं बायबल वाचतत म्हाका उपकार करता तें बरी करिनाका. हांव पयलींच जाणा तूं तुकाच वाचता. चला तें अशें म्हाका ओगले अंक मेवतले. आयज हांवें 3 आवेसर वाचले. कोण पूण आयज रात्री ह्या बिल्डिंगान निर्णय घेवंक जाय आपलो दाव कोबार करूंक. हांव उपगोल्या लोकांचेर जी सगळे सुरू करता कांयच सोंपयनात. बरें, म्हाका जाय आयज तुका उत्तेजन दिवंक फुडाराक एक हेतू दवरूंक, एक सपन दवर, कितें जें तुका जाल्लें पळोवंक सोदताय. आमी केन्नाय म्हणटा तुज्या जिविताची दृश्टी तुका आसा म्हूण, आनी हाची सोजमणी तुज्या काळजान कितें आसा जें तुज्या काळजान पळोवंक सोदताय. हांव मानता की खरेंच देवान आमकां रोचल्यान हेतू सवे वावरूंक म्हाका दिसता सदांच आमच्या मुखार कितें आसोंक जाय जें आमी आपणावंक सोदता. तर म्हाका प्रश्न विचारूं दी, तूं कितें पळयता आसत? तुका जिविताचें कितें जाय? तूं रावताय त्या वेळा निराशी जावं नाकाय, कित्याक वस्तूंक वेळ लागता. पूण फकत उगडास थोड्यो वस्तू देवान तुका ह्या आदी केल्यात, त्यो थोड्यो वस्तू ज्यो ताणें दुसऱ्या लोकांक केल्यात, आनी उगडास दवर तो त्यो परत कोत्तलो. देखून तें सपन तुजे मुखार दवर आनी ताची थांय चलत राव आनी निराशी जायनाका. आयज आमी एक DVD शिकोवन भेटयता, वॉट डू यू वॉन्ट आउट ऑफ लायफ. म्हाका हें आवडटा. म्हाका कळना कोणाक ह्या शिकोवणेची सिरिजीन कितें आसा तें कळोवंक नाका म्हूण. तर आनीक एक पावटी, वॉट डू यू वॉन्ट आउट ऑफ लायफ. आनीक एक रस्तो जंय तुज्यान देवाक सांगात येता पळोवंक हें घडलेलें, आनी तें ताच्यान उतर परगोटून व्हडल्यान तुज्या जिवितान. आनी फकत आत्यारां तुका तें करूंक. तर आमी परत येती थोड्याच मिनटांनी शेवटाची उतरां घेवन. पूण एक वाट आमी दिवपी जावं येता ती दुडवानी. देखून आयज हांव तुका उत्तेजन दिता. तर तूं दिसपट्टी वो प्रोग्राम पळयता जाल्यार ताचो आनंद घेता. तुज्या जिवितान एक व्हड प्रभाव पडला. तर आमी जशी तुज्या जिवितान आत्मीकपणी रोयता, तुज्या दुडवांनी परत दिवंक घडत,
न्हय आमकां आदार दिवंक हो प्रोग्राम रेडिओर देंवन जाचो तूं आनंद घेताय, पूण चड गरजेचें आमकां सहयोग दुसऱ्या लोकांकूय पावोंक जी आजुनूय नकलोत, जे तूं जाणूय. तूं त्या खातीर मागणें कर आनी हांव सोत मानता देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. उगडास तर तूं सदांच वमताय जें तूं शिंपताय आनी तुज्या देवा परस ओगलें दिवंक जायना. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीकांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूं.